नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत G20 संसदीय सभापती शिखर परिशदेच्या वेळार P20चे उक्तावण केले. ह्या P20 शिखर परिशदेचे एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्या खातीर संसद अशें ब्रीदवाक्य आसा. ह्या परिशदेक विंगड देशांतले 25 सभापती आनी 10 उपसभापती तशेंच 50 संसद वांगडी वांटेकार जाल्यात. आफ्रिकेंतले संसद पयलेच फावट ह्या G20 कार्यावळीक हाजीर आसात. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की आतंकवाद ही संवसारा खातीर व्हड भिरांतेची गजाल आसा. संवसारांतल्या सगळ्या देशांनी आतंकवादाच्या आड लडपाचो निर्णय न घेतिल्ल्या बद्दल तांणी खंत उक्तायली. यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है. दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं. दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें. भारताची विविधतायेन एकता ही व्हड शक्त जावन आसा. आमकां सगळ्यांक शांतीकायेन आनी मेळून मिसळून रावपाची चड गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है. इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे. 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है. प्रधानमंत्री गती शक्ती येवजण आयज आपली 2 वर्सां पुराय करतात. ही येवजण 13 ऑक्टोबराक सुरू जाल्ली. प्रधानमंत्री गती शक्ती येवजणे फाटलो हेतू रेल्वे आनी रोडवे सयत 16 मंत्रालयांक एकठांय हाडून साधन सुविधा कनेक्टिव्हिटी परियोजना एकठांय करपाचो आसा. ह्या येवजणे खाला लॉजिस्टीक खर्च उणो करप हो हे येवजणे फाटलो हेत आसा. हे येवजणे खाला NIP 111 लाख कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीची मोख दवरिल्ली. ऑक्टोबर 2021 सावन आता मेरेन हे येवजणे खाला 11.5 लाख कोटींच्यो 112 येवजण्यांक मान्यताय मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्री गती शक्ती येवजणे खाला देशांतल्या साधन सुविधेंच्या विकासात गती मेळ्ळ्या. गोंय कला आनी संस्कृती खातें रवींद्र भवन मडगांव आनी कलांगण संस्था मडगांव हांच्या जोड पालवान मडगांवच्या रवींद्र भवनात कलारंग 23 ह्या नाच वाद्य कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण बॉलिवूडच्यो नामनेच्यो अभिनेत्री आनी दादासाहेब फाळके सन्मानीत अभिनेत्री आशा पारेख हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळी, रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अभिनेत्री आशा पारेख हांणी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन ह्या कलारंग 23चे उक्तावण जाले. ह्या वेळार उलयतना अभिनेत्री आशा पारेख हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केल्ल्या बद्दल गोंय कला आनी संस्कृती खात्याची तुस्त केली. डांसेस है वो मर रहे हैं. तो मैं हर जगह जब भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ इसको जगाइए, इसको करिए. जैसे शास्त्रीय संगीत है वो भी सीखना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर आप उसको जागरूक रखेंगे तो ही हमारे भारत में लोगों को पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे पुराने डांसेस, म्यूज़िक क्या था. और मुझे खुशी इस बात की है कि मडगांव जैसे जगह पे ये चीज़ें हो रही है और लोग आ रहे हैं सीखने के लिए. तो ये बहुत बड़ी बात है. अगर हम ये सब अच्छे क्लासिकल चीज़ें ले जाएं बाहर तो दिखा सकते हैं कि इंडिया में क्या नहीं है.
हमारा डांस बहुत सुपीरियर है पूरे वर्ल्ड से, मैं ये कहूँगी. गोंय कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार आपले मनोगत उक्तायले. की आमच्या मुलांनी जर आपलं घर जर सोडलं, आपल्या पालकांना फक्त 5 वर्ष जर सॅक्रिफाईस जर केलं, किंवा आजपर्यंत जगामध्ये यशस्वी झालेल्या माणसांनी फक्त त्यागच केलेला आहे. आणि त्याग केलेली माणसं आज जगाच्या पाठीवर आज चकचकताना आपण बघतो आहोत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि याच वस्तुस्थितीवर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर हा निर्णय घेणे अत्यंत महत्वाचं आहे. इस्रायल आणि हमास हांच्या मदीं चलिल्ल्या झुजा खातीर इस्रायलात अडकून पडिल्ल्या भारतीय नागरिकांक देशात परत हाडपा खातीर ऑपरेशन अजय हे अभियान सुरू केलां. ह्या अभियाना अंतर्गत आयज पयले विमान 212 भारतीयांक घेवन भारतात आयले. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी प्रवाशांक विमानतळाचेर येवकार दिलो. हे विमान काल सांजे इस्रायलाच्या तल अव्यू कॅबिन गुरियन ह्या विमानतळावेल्यान भारतात येवपाक भायर सरिल्ले. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी सांगले की इस्रायलात आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांक स्वदेशात हाडपा खातीर केंद्र सरकारान पावलां उबारल्यात. Government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. इस्रायल आणि हमास हांच्या मदल्या युद्धाचो आयज 7वो दीस. इस्रायल गाझा पट्टीचेर सेगीत हल्ले करीत आसा. इस्रायल सैन्यानी संयुक्त राष्ट्राक सुचोवण्यो केल्या की येता त्या 24 वरांत उत्तरी गाझात राबितो करपी सगळ्या लोकांक दक्षिण गाझात स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिवचो. संयुक्त राष्ट्राचे म्हणयारे स्टीफन जुझारिक हांणी एका खबरावाहिनीक ही म्हायती दिली. संयुक्त राष्ट्रा प्रमाण उत्तर गाझा पट्टीत लागीं 11 लाख लोक रावतात. आता मेरेन ह्या युद्धात 2800 परस चड लोकांक मरण आयलां. गोंयांत जावपी 54वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हॉलिवूडचे निर्माते आणि अभिनेते मायकल डग्लस हांकां सत्यजीत रे लायफ टायम अवॉर्ड दिवपाचें थारायलां अशें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. गोंयांत 54वो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं जातलो. सर्वोच्च न्यायालयान सध्या उद्धव ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू हांणी सादर केल्ले याचिकेचेर सुनावणी चालू आसा. हे याचिकेत एकनाथ शिंदे आनी तांच्या वांगड्यांचेर अयोग्यता संबंधान केल्ल्या कागाळी संबंधान विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बेगोबेग निर्णय दिवचो अशी मागणी केल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सॉलिसिटर जनरल हांणी सांगले की महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांक ह्या याचिकेचेर बेगोबेग निर्णय दिवचो. मंगळार मेरेन निर्णय दिलो ना जाल्यार सर्वोच्च न्यायालय फुडली कारवाय करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेठीत चलपी खेळा सर्तीक आभासी माध्यमांतल्यान संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की खेळगड्यांनी आशियाई खेळा सर्तीत 100 परस चड पदकां मेळोवन तुस्त करपा सारकी कामगिरी केल्ली आसा आनी ही कामगिरी अमेठींतल्या युवा खेळगड्यांक अदीक प्रोत्साहन दितली आनी अमेठींतल्यान बऱ्यांतले बरे खेळगडे भारताक मेळटले. किसी भी समाज के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहां खेलों का विकास हो, वहां खेल और खिलाड़ियों को फलने फूलने का अवसर मिले. लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास की ये सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती है. आणि त्या खेळात क्रिकेट. संवसारीक क्रिकेट सर्तीत आयज बांगलादेश आणि न्यूझीलंड हांच्या मदीं चेन्नईतल्या MA चिदंबरम स्टेडियमार खेळ सुरू आसा.
न्यूझीलंडान कुरुबावलो जिखून क्षेत्ररक्षण करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर हातात आयली तेन्ना बांगलादेशान 25 षटकांनी 4 गडे वगडावन 118 धांवड्यो काडिल्ल्यो. आनी इतल्यानी खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. मीडियाला स्टार्टिंग जाना